हो 70 तालुक्यातलं संघटित शेतकरी झालो जाय जाल्यार ह्या शेतकऱ्यांक आपल्यो मागण्यो सरकारपर्यंत किंवा उच्च भारत सरकारपर्यंत सुद्धा पावोवंक शकता आणि ह्यो पावन तेचेर भारत आमकां शेतकऱ्यांक मदत मेळोवंक शकता। तुका सगळ्यांक आमकां दिसता हेका आमकां विरोध करूंक जाय म्हणून आमचो सामुहीक आवाज एके कडेन येयना। सगळ्या हेचे उत्तर आसा संघटन। जर आमची संघटना सगळ्यांची जर आसत आमचो आवाज मोठो जातलो बुलंद जातलो। ह्या सरकाराक हे आयकचेच पडटलें। सुरवात आमी 70 प्रत्येक आंदोलनाची सुरवात ही 70तल्यान जाल्या आणि गोवाभर पसरल्या। तो गोवाभर आवाज करपाचे पयलीं आधी आमचो आवाज तरी आमी तयार करूया, ती संघटना करूया, सगळे विशय त्याच्या सकयल घेवया। पूण आयज तोंडा मुखार आयज जगण्या खातीर जर आमी जगतले जाल्यार हे वन्य प्राणी गेल्या शिवाय आमकां ताकद काय ना आता। कोणाकच ताकद ना, कोणाक ताकद आसा सांगची ह्या वन्य प्राण्यांक मारतलो आर्म लायसनां दिना। आमची तुम्ही जे म्हणटा न्हू आर्म लायसन आता एअर गन सुद्धा तुका सकयल येयली लायसन जाय। नवीन हें अजून पब्लीक जावंक ना, एअर गनाक सुद्धा लायसन लागता। पंचपेक्षा म्हणजे शेतकऱ्यांक म्हटलेलं बरं। पहिले ह्या जी मिटींग आयोजीत हांगासर आमच्या पंचायतीन दुसरी मिटींग आयोजिल्ले त्या शेतकऱ्यांचे आनी कोणी करपी आहा तेंचे धन्यवाद म्हणटा, कित्याक आयज खरी गरजेची मिटींग आसा। आयज उदाहरण म्हाजें सांगचें जाल्यार वर्सा 2 ते 3 हजार नाल्ल काडटालो आमचे माडांचे, पण अंदू जे म्हाका नाल्ल 500 नाल्ल मेळ्ळे। खेती अशी लागलेली आसा, दुसरें माकड आमचे गोंयरेडे तितके ना आमकां, बाकीची शकरो म्हणटा ती अशी आमकां जी लागलेली आसा। आयज सत्यानाश केल्लो आहा आमच्या एग्रीकल्चर आणि आयज आमचे जी आमची लुकसाण भरपाई सुद्दां मागली जाल्यार आमकां मेळना। गव्हर्नमेंटाच्या हेतून आपले जमनी अशें नाव लागलेले आहा, त्या कारणान ते कृषी कार्ड दिवंक ना आणि त्याच्या खातीर आमी वंचीत उरलेले आसा अशें शेतकऱ्यांनी आपलो हांगासर जे मत मांडलेलें आसा। तेन्ना शेतकरी हो इफेक्टेड 419 ना तर 3000 इफेक्टेड आहात म्हणून आज हांगासर जमोन येवन लोकांनी आवाज केल्लो आसा। तेन्ना हे सगळे शेतकरी एक आमचे 70 शेतकरी मंच ह्या बॅनराच्या सकयल येवन एकत्रित रावन आज आमी उठाव करचो असो आयच्यान आमी उठाव करचो सुरवात केल्ली आसा। केळी पासून नाल्लापर्यंत आणि काजू पासून ते उसापर्यंत सगळ्यांचो अक्षरशः म्हणपाक वायट दिसता की सामको सत्यानाश केल्लो आसा। ताका लागून शेतकरी म्हणटात तो सामको जेरी गेल्लो आसा। प्रत्येक जण जो आपल्या पोटा खातीर कितें करता ताका ही जी जनावरां आसा ते लाभपाक दिना।